मनशांनी ती टॅक्नॉलॉजी तयार केली, घडयली, पूण आयज ती मनशाच्या कितली पयस पावल्या. एक वेळ म्हणटाले मनीस हो श्रेश्ठ, पूण आयज ताणें घडयला ती टॅक्नॉलॉजी बेस्ट. ह्या धांवत्या काळान मनीस खंय उरला आनी ताची उदरगती खंय हाची जाणीव आमकां ना. म्हाज्या खातीर हें जग खूब मोलाचें, पूण आमी आधुनीक गजालीक चड भर दितात आनी आपलो मोल तोडून. राहुल, 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 अरे राहुल, एवढं लवकर वाजलं रे तुका? हे पहिले बिल भरून ये. हे पैसे दवरल्यात, पहिली बिल भरून ये. येता. दिष्टी पडली मी फोडा घालतो मरे. हे तुझ्याकडे चोर झाले. थांब, अभ्यास कर. बचा तू चढ गया आता वळूया मुखेल खबरांकडे. दक्षिण गोंयांत घडलेल्या या घडणुकेन अख्खे वातावरण हालून उडयला. काल राती एका चलयेन गळफास लावन आत्महत्या केलो. पोलिसांनी तपास केल्या उपरांत कळून आयले की आवय बापायन ताका तापयले म्हण ताणें केलें खंय हें कांड. ऐकता तुमका वाढला झोपा घ्या. येता. अरे राहुल, जेवताच तुमचं तू मोबाईलाच्यावर लक्ष पडत तुझे. मोबाईल मध्ये साडी जेवण आणि जेव पळूया. आणि तुझा अभ्यास कसा चालला रे? उद्या तुझी ट्युशन टीचर मिळली, तुझ्या अभ्यासाकडे लक्ष ना म्हणून. ना बाप्पा. येता. हॅलो सांग. हॅलो शोना, घरा आसा? तू जाणा न्ही माय बर्थडे इज कमिंग.
जग धांवता हें सारकें, पूण टॅक्नॉलॉजी केन्ना वापरप हें आतां चिंतपाक पडटलें. ह्या आधुनीक गजालीच्या मदतीन आमी कोणाचो जीव वाटोवपाक शकता आनी कोणाक धोक्यान घालूंक शकता. सगळ्या स्कुलांनी प्रेझेंटेशन मार्फत सगळें शिकयता ही बरी गजाल. मा मा तू रडो नाका गे. पळय तुजो पूत येतलो परत तुज्या घरा कडेन. तू कांयच भिवू नाका आनी हांव भारताची सेवा करपाक गेला. जग कितलें फुडें सरलां ही गर्वाची गाथा. भायर जरी भुरगे मैदानार खेळपा सोडून जर लॅपटॉप आनी मोबायलाचेर खेळटा, मागीर त्या टॅक्नॉलॉजीचो कितें फायदो? राहुल राहुल चहा पिवपाक यो. राहुल अरे कितले वेळ लागपाचे तुका आनी हे कितें चल्लां? आगे कित्याक घेतली काय फोन? शी तू मगे काय बरं गेम खेळटलो? शी तुगे चाव म्हाका नाका. तुझं पेटी काय बरं ती काय सुद्धा शी. राहुल हांगा यो यो हांगा. राहुल हांगा यो यो हांगा. राहुल मम्मी मम्मी गे मम्मी. ही टॅक्नॉलॉजी जितकी बरी तितकीच वायट. जो पर्यंत आमी ताजो खरो वापर समजना तो पर्यंत कांयच जावचें ना. आमच्यो आवडी निवडी बदलतल्यो आनी सगळें सोंपून वतलें आनी फकत जावन उरतलें क्वेश्चन मार्क, जेका जाप आसची ना.